मयेच्या श्री केळबा देवीच्या माल्याचे जात्रेक देवस्थान समितीन आडमेळ हाडूंक ना। ही जात्रा करपाक आमची कांयच हरकत ना, मात ही जात्रा परंपरे प्रमाण जावपाक जाय अशें श्री माया केळबाय पंचायत देवस्थान समितीन स्पष्ट केला। सरकारान देवस्थान समिती बरखास्त करची अशी मागणी नायक गांवकार आनी हेर घराब्यांनी केल्या। ते फाटभुंयेर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष रमेश प्रभू आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी मंगळारा राती पत्रकार परिशद घेतिल्ली। देवस्थान समिती ही महाजनांनी वेचून दिल्ली कायदेशीर समिती आसा, तेन्ना ती बरखास्त करपाची मागणी करपाचो अधिकार कोणाकूच ना अशें बाळकृष्ण प्रभू हांणी म्हणलां। आमचे जे देवस्थान आसा ते नोंदणीकृत आसा आणि अधिकृत आसा। तेन्ना ह्या देवस्थानचे जे महाजनांनी जी समिती निवडून दिल्ली आसा ती कायदेशीर आसा। पयरूच एक पत्रकार परिशद जाली आनी त्या पत्रकार परिशदेंत अशी मागणी केली गेली नायक वाडेकारा तर्फे की ही जी देवस्थान समिती आसा ती बेकायदेशीर आसा म्हणून आनी ही समिती बरखास्त करची सरकारान हें देवस्थान ताब्यात घेवचें। आमी स्पश्ट करूंक सोदता ह्या ठिकाणी की आमची जी देवस्थान समिती आसा ती आमचे जे नोंदणीकृत महाजन आसा हेंच्यांनी निवडून दिल्ली आसा आनी ही समिती जी आसा ती कायदेशीर आसा। तेन्ना ही देवस्थान समिती बरखास्त करपाक कोणाकूच अधिकार ना आनी सरकारूय ह्या गोष्टीन हस्तक्षेप करूं शकना। 25 वर्सां पयलीं वेगळें वळण गेलें तेका एडप कमिटी कोण जाले आनी कोणी कितें केलें म्हणून एक विशय वेगळे पद्दतीन जाता ना जाल्यार तेच्या पयलीं केन्नाच विशय अशें जाल्ले ना आनी ऑन रेकॉर्ड ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा। म्हाजनकी एकट्या प्रमाणे युवन सुद्दां तेंच्यांनी 90-92 सालान कितें अपॉयंट केल्यो एडप कमिटी ते सुद्दां रुलाक धरून नासल्यो म्हणून ते डिस्क्वॉलिफाय जाले आनी परत देवस्थान जे मूळ म्हाजन आसले गांवकार आसले आमी बरोबर तेंच्या कडेन येयले आनी जी आतां कमिटी सुद्दां जे आमचे म्हाजन जे आसा हे सगळे म्हाजन लिगली आहा आनी कायदेशीर आहा आनी तेका एप्रुवल गव्हर्मेंटाचे आहा। कमिटी सुद्दां जी आसा ती इल्लिगल ना, सगळे मतदान करून जनरल बॉडी घेवन सगळे गेल्ले आहा। तेन्ना म्हाजें इतकेंच रिक्वेस्ट की बाबा फाल्यां मामलेदार साहेबा कडेन जेंच्यांनी आमच्या बावल्यांनी दिल्लें आहा त्या पद्दतीन ती जात्रा जर बसता जाल्यार करून घेवपाची। तेंच्या सोडून तेंच्यांनी जें कितें कितें दिल्लें आहा करून दिल्लें आहा जावं सांगलेलें आहा पद्दत कशी आहा परंपरा कशी आहा कोण कितें करता कोणाचें कार्य हें सगळें ऑन रेकॉर्ड मामलेदारा कडेन आसा। ते पद्दतीन जर जाता जाल्यार आमची कांयच हरकत ना जात्रा करपाक, पूण आमकां डावलून तेतून आनी कोण नवे मिक्स येतले आनी कोणी हात घालतले कोणी कितें करतले जाल्यार आमकां तेंची हरकत आहा। आमी तांकां घेवन करूं शकना ह्यो गोश्टी, कित्याक आमच्या वाट वडल्यांनी जाणट्यांनी कोणी तरी पुर्वजांनी जोडलेलें आहा हें देवस्थान म्हणटा तें अशेंच ना मेळोंक येना।